गोंय अबकारी खातें बेकायदेशीर सोऱ्याच्या घोटाळ्यांत गुंथलां. अबकारी अधिकारी गुन्यांवकारांक मदत करता तांचे आपल्या कडेन ऑडियो सुद्धा आसात. हे तेच गुन्यांवकारी जांचेर गुजरात सरकारान बेकायदेशीर सोऱ्याच्या केशींत गुन्यांव नोंद केल्ले म्हूण ॲडव्होकेट अमित पालेकर हांणी म्हळां. आर्डेक्सको खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. कोण तरी एक मॅडम आसा आनी ही मॅडम हें सगळें पळयता म्हणून हो संशोधनाचो विशय न्ही, कारण डिपार्टमेंटांतल्या प्रत्येक ऑफिसराक ही मॅडम कोण ती खबर आसा. तुमी जर हळू वचून विचारत की ही मॅडम कोण काय म्हणून जाल्यार तुमकां सगळें सांगतले. कारण प्रॉबेबली म्हापशा सुद्दां जी लास्ट अपॉयंटमेंट जाल्या ती पयशे दिवनूच मॅडमी मार्फत जाले आसतली. बॉर्डर चॅकपोस्ट जे आसा पोळे मागीर पत्रादेवी, चोरला आनी मोले हांगा कांय ट्रक्स गोंयच्या भायर वतात. जेन्ना बॉर्डरीर सांगता की मॅडमीची ऑर्डर आसा तेन्ना ते ट्रक चॅक करनात. 1200 काशी मॅन्युफॅक्चर जाता, तातूंत भितर 600 लिगल आसता आनी 600 इलिगल आसता. आनी हातूंत भितर होलसेलर आसा गोंयांत. सम ऑफ द होलसेलर्स are also involved in this liquor trade. आज एक्सायज डिपार्टमेंट एक्सायज स्कॅमान गुंतल्या आनी एज एक्सायज डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर हू इज ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर, यू कांट बी ऑब्लिवियस टू दीस. आनी तूं जर म्हणटा की आपल्याक हें स्कॅम चल्ला म्हणून खबर ना, तूं जर म्हणटा की गोंयच्या बॉर्डरीच्या भायर सोरो कसा वता तो तुका खबर ना, जाल्यार यू आर पुलीस मशिनरी, युअर एक्सायज डिपार्टमेंट मशिनरी आनी बॉर्डर चॅकपोस्ट स्क्रॅप कर, उगडे कर सगळें. पैंगीण नियरली हांव तुमकां म्हाका हे सगळे आमचे कडेन थोडे ऑडियो विडियो आसा एंड इट इज नॉट रायट दॅट आय गिव इट टू यू रायट एट दीस स्टेज. वी वॉन्ट टू फायल अ प्रॉपर कंप्लेंट्स बिफोर दी गव्हर्मेंट. हो सोरो वता कसो? पयलीं म्हणजे मॅन्युफॅक्चरींग जो पॉयंट आसा तो पॉयंट एक्सायज इन्स्पेक्टराच्या दोळ्यांतल्यान सुट्टा कसो हो प्रश्न आसा. तर म्हाका दिसता आज ज्या तरेन ड्युटी पेड गुड्स आनी सरकाराचो रेवेन्यू जो बुडोवन सोरो गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जाता आनी इलिगल मार्गान गोंयच्यान भायर वता, ताजेर जर सरकारान कंट्रोल केलो ना जाल्यार इट इज नॉट ओन्ली लॉस ऑफ रेवेन्यू टू दी एक्सचेकर, इट इज ऑल्सो हार्मफूल फॉर पीपल. मॅडम कोण हें कळपाक म्हाका दिसता लोकांक वेळ ना. आनी प्रॉबेबली खबरूय आसा आनी कांय पेपरांनी तें आयिल्लें की मॅडम कोण. सो ताजो सोर्स तुमी कदाचित लोकांक तुमच्या एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या मनशांक वचून फायंड आवट करा. सो दीस एक्सायज डिपार्टमेंट स्कॅम हॅज टू स्टॉप समवेर. दीस स्प्युरियस अल्कोहॉल, कॉन्ट्राबँड अल्कोहॉल, स्प्युरियस म्हणल्यार डुप्लिकेट आनी कॉन्ट्राबँड नो प्रॉपर ड्युटी पेड अल्कोहॉल वीच इज गोईंग टू अदर स्टेट्स. आनी आमच्या ते कितें हे दिशी डायमंड न्ही बॉल्सान घालून भायर व्हेलो म्हणून, जेन्ना एक ट्रक जेन्ना भायर वता गोंयच्या बॉर्डरीच्या जाल्यार ती बॉर्डर क्रॉस करून गेली कशी हें कळपाक जाय. आमी कांय टिम्स करपाचे आसा. वी आर गोइंग टू कीप दॅम एट बॉर्डर चॅकपोस्ट. आनी बॉर्डर चॅकपोस्ट नॉट ओन्ली सोरो बट बाकीचे जे अंतर राज्य ट्रक येता तांचे जे ब्रायबरी चल्ले सद्या त्योय ताजेरूय एक आमी बारीक बारीक हळू हळू एक व्हिडियो काडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता तुमी आमकां खंय तरी ताका हेल्प करपाक जाय. लेट अस स्टार्ट मिशन एंटी करप्शन. 2022 गुजरातचें जें इलेक्शन जालें त्या गुजरात इलेक्शनाक गोंयच्यान 16,000 केसीस IMFL इंडियन मेड फॉरेन लिकर वॉज सेंट. आनी ताजी जबाबदारी एका विशिश्ट समाजाच्या आमदारा कडेन, ज्या समाजान बेजिकली सोरो सामको वर्ज्य हात सुद्दां लायनात, त्या मनशाक गोंयच्यान गुजरात सोरो धाडपाची जी जबाबदारी दिली ती ताणें चूक पाळ्ळी. मदीं खंय तरी बॉर्डर चॅकपोस्टार जेन्ना इश्यू जालो तेन्ना ताणें मिडिएट करून तो परत रिलीज करून गुजरात म्हळ्यार इलेक्शनाक पावलो. 16,000 केसीस IMFL केसीस गोंयच्यान इलिगली गुजरात इलेक्शना खातीर पावयल्यो गेल्यो. हांव मागता सरकारा कडेन तांच्यांनी हाजेरूय इन्क्वायरी करची.